क्रिसमस लागीं पावलेलो आसा आनी तुमी पळयता की हांगा लोकांची तयारी सामकी जोरान चालू आसा आनी तेचे खातीर आयज मडगांव बाजारान येयल्ले मार्केटान येयल्ले आनी पळोवपा लागून की लोकांची तयारी कशी चल्ल्या लोकांची व्यूज कशी आसा तेंय आमी तुमकां मुखार दाखयतले तर येयात आमच्या माझं नाव निखिल बोरकर आम्ही मडगांव वर्सान वर्स आखे एरियेन हो क्रिसमसाचो स्टॉल घालता तशेंच आमगेलो हो स्टॉल डिसेंबर 3 तारखेच्यान जेन्ना गोंयचे सायबाले फेस्त जाता तेन्नाच्यान हो स्टॉल आमगेलो हांगा स्टार्ट जाता आनी हांगा आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा तशें आमी ह्या स्टॉलान आमगेले सगळे तरेचे स्टारां तशें क्रिसमस डेकोरेशन क्रिसमस ट्रीज तशें मातयेच्यो पीओपीच्यो तशें इम्पोर्टेड स्टॅच्यूज सगळे दवरता हांगा क्रिसमसाचें तुका सगळें सामान मेळटलें एकूच शॉपाचेर सगळें सामान मेळटलें तशेंच हांगा सगळे भशेन लोक येता आमगेलो क्रिश्चनूच न्हू तसोच हिंदू भाव येता मुस्लीम भाव येता सगळे येवन हांगा शॉपिंग करता आनी सगळे मेळून हो क्रिसमस हो सण आमगेलो गोंयचो एक इम्पॉर्टंट असो सण जसो आमी क्रिसमस जसो आमी गणेश चतुर्थी साजरी करता दिवाळी साजरी करता ईद साजरो करता तसोच आमी सगळे मेळून हो क्रिसमसूय सण साजरो करता आनी आमगेले आखे एरियेन आतां खूब वर्सां जाले हे सगळे आमगेले भाव हांगा क्रिसमसाची दुकानां घालतात आनी हांगा बरे लोकांक चॉयस मेळटा म्हूण हांगा खूब लोक हांगा शॉपिंगाक येतात हांगच्यान मडगांवच्यानूच न्हू तर कोस्टल बेल्टाच्यान सगळे आमगेले बाणावले जावनी माजोडा जावनी ह्या सायडीन काणकोण केप्यां सावड्ड्या सगळे सायडीचे लोक हांगा शॉपिंगाक येता आमी लेट नायट बरें लेट म्हणल्यार एक 11-12 बरें हांगा ओपन आसता आनी सगळे कामाच्यान सुटून सुद्दां हांगा लोक येवन शॉपिंग करता हांव सगळ्यां कडेन गोंयकारां कडेन मागता की तुमी हांगा हांव म्हाकाच म्हणना की हांगा जायती शॉपां आसा हे सगळे आमगेले बारीक समाजाचे लोक हे हांगा धंदो करता हांगा येया तुमकां बरी चॉयस मेळटली बरी क्वॉलिटीचो आयटम मेळटले सगळे येवन हांगा शॉपिंग करात आनी तुमचो क्रिसमस फुलया आमचो आमदार श्री दिगंबर कामत आनी तेजो चेडो योगीराज कामत हांकां आमी तेंचे खूब आभारी आसा की आमकां हो स्टॉल घालपाक ते एवरी इयर खूब तेंचो सपोर्ट आसता आनी ह्यावूय वर्सा तेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा खूब आमकां ह्या वर्सा अडचणी येयल्यो तरी तेंच्यांनी त्यो सगळ्यो इजिली अशें सॉल्व करून दिवन आमकां हे हो बिजनस एक सुरळीत चलोवपाक तेंच्यांनी आमकां खूब हेल्प केला सो आमी तेंचे दोगांयचे खूब आभारी आसा तशेंच आमचे कावन्सिलर आनी खास करून सिद्धांत गडेकर जो आमचो कावन्सिलर आसा तो ह्या वॉर्डान पडना पूण तो एवरी आमगेले हेका तो हेजेर वॉच करून आसता कितें अशें कोणी कंप्लेन केले कितें तो आमकां खूब हेल्प करता सो हांव तांकां आमचे ह्या वॉर्डांतलो कावन्सिलर तसोच दिगंबर कामत आनी योगीराज कामत हांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात GNH.